He holds education ministry and finance ministry. Finance ministry. Who holds mining ministry? I guess it's again Manoj Parikar. And tourism ministry. Yes. Thank you very much. Thank you. Power Minister of Goa. CM of Goa. Parikar. Chief Minister of Goa. Don't prompt. Parikar. What Parikar? Wait. What's the full name? Manoj Parikar. अच्छा प्रॉम्प्ट केला तुका त्याच्या त्यांना कळटा तुका मायनिंग मिनिस्टर टुरिझम मिनिस्टर No, I don't know. Shut up. No, I don't know. पॉवर मिनिस्टर ऑफ गोवा Milind Naik. वाव मायनिंग मिनिस्टर ऑफ गोवा मनोहर पर्रीकर. टुरिझम मिनिस्टर ऑफ गोवा दिलीप परोळेकर. तुझ्या खातीर स्पेशल प्रायज आसा कॉंग्रॅच्युलेशन्स गुड या प्रायज तुझ्या खातीर एक्वा स्पायस आणि प्रुडंटा कडल्यान कॉंग्रॅच्युलेशन्स सगळे आन्सर्स केले त्या खातीर कॉंग्रॅच्युलेशन्स थँक्यू पूण हातूर न्ही एक बेस्ट पार्ट कितें जाणा गव्हर्नर आमचो एक्स गव्हर्नर गेल्या वर्सा कोण आशिल्लो दिगंबर कामत फ्रेंड्स अशी जायती मजा मस्ती खरेंच हांव एक्सपिरियन्स करता तो तुमच्या फुड्यान हाडटा अँड नेक्स्ट सेगमेंटा कडेन आमी वळच्या पयलीं एक सेगमेंट तुमकां हांवें जॉयन केला हांगासर तो म्हळ्यार आनीक कांय क्वेश्चन म्हणजे लायटर सायडीक व्हरपा खातीर आनीक कांय क्वेश्चन हांवें ह्या भुरग्यांक विचारले म्हणजे बॉलिवूडाचेर आनी कितल्या जाणांनी सारको आन्सर दिलो पळयात कळटलें तुमकां म्हाका सांग ऋतिक रोशनचे पॅट नेम खबर आसा तुका ऋतिक रोशन तुका ऋतिकूच आपयता न्ही क्रिश ओके शाहरुख खानाचे लेटेस्ट फिल्म जे येवपाचे आसा अपकमिंग लेटेस्ट फिल्म हॅपी न्यू इयर मरे पॅट नेम ना खबर ना ऋतिक ना खबर ना शाहरुख खानची अपकमिंग फिल्म हॅपी न्यू इयर आणि करिना कपूरचे पॅट नेम बेबो गुड्डू हॅपी न्यू इयर गोयच्या बद्दल काय खबर ना ऋतिक रोशनाचे पॅट नेम खबर आसा शाहरुख खानाची अपकमिंग मूवी खबर आसा कॉंग्रॅच्युलेशन्स आदी शाण्या ओके सौरभ म्हाका एक सांग ऋतिक रोशनाचे पॅट नेम खबर आसा गुड्डू कित्याक गुड्डू काय कितें ओके नो प्रॉम्प्टिंग करप ना ओके शाहरुख खानाची अपकमिंग मूवी हॅपी न्यू इयर ऋतिक रोशनाचे पॅट नेम खबर आसा तुका बॉलिवूडान चड इंट्रस्ट ना चड इंट्रस्ट शाहरुख खानाचे लेटेस्ट मूवी खंयची येवपाची आसा खबर आसा हॅपी न्यू इयर सगळें खबर आसता अच्छा ऋतिक रोशनाचे पॅट नेम खबर आसा तुका ऋतिक रोशनाचे पेट नेम म्हाका तरी खबर ना तेज्या घरा कडेन तेज्या डॅडीक खबर आसता तो ताका कितें म्हणटा तो अच्छा ओके बरें म्हाका सांग ऋतिक रोशनाचे पॅट नेम ऋतिक रोशनाचे म्हाका सांगूना तेणें आमच्या शाहरुख खानाचे लेटेस्ट फिल्म खंयची येवपाची आसा कळ्ळें तरी येवपाचें मरे तें हॅपी न्यू इयर आमच्या गोंयच्या सीएमाचें नांव तुका खबर ना फिल्म खंयची येवपाची आसा तुका एक्झॅक्टली खबर आसा चिंतून सांगता तूं टॅलंट ऋतिक रोशनचे पॅट नेम कितें गो शाहरुख खानाचे लेटेस्ट मूवी खंयची येवपाची आसा हॅपी न्यू इयर. करिना कपूरचे पॅट नेम बेबो. बेबो. करिना कपूरचे पॅट नेम खबर आसा करिना कपूरचे पॅट नेम खबर ना शाहरुख खानाची लेटेस्ट मूवी खंयची येवपाची आसा न्यू हॅपी न्यू इयर. ओके देंपो कॉलेजीन सद्याक आमी आसा आल्तीन हांगासर आनी मजा मस्ती बद्दलच्यान तुमी पळयताच तुमचें नांव मिताली. करिना कपूरचे पॅट नेम कितें बेबो. म्हाका एक सांग शाहरुख खानचे नेक्स्ट फिल्म येवपाचें आसा ते कसले हॅपी न्यू इयर. ग्रेट आं इंटेलिजंट ओके पॅट नेम ऑफ करिना कपूर बेबो.
आनी लेटस्ट शाहरुख खानाची फिल्म नेक्स्ट येवपाची आसा खंयचे हॅपी न्यू इयर दिसता नॉट शुअर एक्चुअली न्ही ही खूब इंटरेस्टिंग गोष्ट आनी म्हाका खूब सांगीची दिसता. सगळ्यांक खबर आसा करिना कपूरचे पेट नेम बेबो. नेक्स्ट फिल्म येवपाचें आसा शाहरुख खानाचे हॅपी न्यू इयर. पूण आमचे गोंयचो गव्हर्नर खबर ना, पावर मिनिस्टर खबर ना, मायनिंग मिनिस्टर खबर ना. Congratulations. What is the pet name of Kareena Kapoor? Bebo. The latest film of Shah Rukh Khan. Happy New Year. You know the pet name of Hrithik Roshan? Pet name of Kareena Kapoor? I have no clue. Pet name of Kareena Kapoor? Bebo. And, upcoming movie of Shah Rukh Khan? Happy New Year. This you know, but you don't know about Goa. Thank you very much. Thank you. शाहरुख खानाची लेटेस्ट मूवी खंयची येवपाची आसा खबर आसा? Okay. Pet name of Kareena Kapoor? Bebo. And upcoming Shah Rukh Khan's movie? Happy New Year. करीना कपूरचे पेट नेम कितें? Bebo. ओके. शाहरुख खानाचे अपकमिंग मूवी खंयची? Happy New Year. What's the pet name of Kareena Kapoor? Latest movie, upcoming movie of Shah Rukh Khan. Wait. Happy New Year. Tell me the pet name of Kareena Kapoor. Bebo. The upcoming film of Shah Rukh Khan. Happy New Year. Pet name of Kareena Kapoor. Bebo. Upcoming movie of Shah Rukh Khan. What's that? Happy New Year. Hrithik Roshan's pet name. म्हाका दिसता हो एपिसोड पळोवन ज्यांच्यांनी हे आन्सर केल्या पळय तांच्या घरा कडेन मुवीज तर बंद, टीव्ही तर बनूच बंद, मुवीज बीन कांयच पळोवप ना, फक्त शिक्षणाचेर लक्ष दिवप. कळटलें सगळ्यांक आतां. पूण फ्रेंड्स, ह्यो सगळ्यो जनरल नॉलेज ज्यो आसा आमच्या गोंयच्या बद्दल, इंडिया बद्दल, ही दवरप भरपूर गरजेचें आसा, म्हणजे आमच्या मतीन दवरपाक जाय. आनी इतले सगळे क्वेश्चन हांवें विचारले, ताच्या नंतर कुछ खाना तो बनता है ना यार, त्या खातीर एक गेम हांवें खेळिल्ली, जातूंत हांवें भुरग्यांक बिस्कीट खावयली. बिस्कीट कशी खावप हे सुद्दां ह्या गेमीन खूब इंट्रस्टींग गजाल आसा. पळयात व्हिडियोज आनी गेम. हाय फ्रेंड्स, सगळे जाण हांगासर उदळच्यान आमी युवापंथीचे आन्सर्स करतात, पूण सद्याक टायम आसा गेम्स खेळपाचो. आनी गेम म्हणटकूच सगळ्या भुरग्यांक आतां सद्याक उमेदीन आसा. तुमी रेडी आसा गेम खेळपाक? येस. व्हडल्यान सांगा मरे. येस, रेडी. ओके, सगळ्यान पयलीं तूं खेळटा मरे गेम. तुजें नांव? निखिल नायक. ओके, निखिल आमच्या कडेन खेळपाक तयार आसा. म्हाजे कडेन सद्याक एक बिस्कीट आसा हांगासर, आनी गेम अशी आसा, ही 4 हेडाचेर हांव दवरतलो, ताच्या कपयार अशी दवरतलो हांव, आनी ती ताणी रोल करून सकयल हाडून आपूण तोंडान खावपाक जाय. बिस्कीट सकयल पडपाक जायना. रेडी तूं? ओके ओके. सो तुका टायम लिमीट काय ना, सुशेगाद खा. तुका सगळे भुरगे चॅर करतले. ओके, तकली बँड कर. रेडी रेडी चल. दोळ्याक खावपाची न्हू, तोंडान खावपाक जाय. Congratulations. Ready? तुझे नाव कितें? रौनक फर्नांडीस. कितें जालें? पडली कशी पडली? Ready? And time starts now. Ready? Okay, ready. Hey, Jiggly boy. Jiggly boy. तुझे नाव कितें जाणे? नाव कितें? आदित्य परब. खरो तूं? मार्शल. आमोणा. Which constituency? साखळी. पडल्यार खावपा, पडल्यार. निखिल, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि म्हाका एक सांग रे,
बिस्किटे खावपाची उमेद तुका केन्ना पासून हा? येणार ना कशी खाल्ली तरी? एक्सपिरियन्स बॅलन्स बॅलन्स. वाव, इट्स ऑल अबाउट बॅलन्स, राईट? कॉंग्रॅच्युलेशन्स. In Goa, not many people focus on the garbage issue which is taking place, which is a very serious issue, and not many people have come up with ideas of where to dispose the plastic waste. They only found solutions for biodegradable waste, that is the all cooking waste and all those things, but not for plastic and degradable waste. So I think the government should come up with effective planning, the new government and all, with effective planning in order to recycle these waste instead of dumping them underground, 6 feet underground and all, where they will just make the soil unfertile and unuseful. I think they should come up with proper plans to recycle this and resell and all, and people should be open-minded enough to buy. Only thing issue is the attendance problem. It has to be risen to, means decreased to 50% or something. Why? Because as you can see, many people outside. सगळे चडशे भायरूच आसता आनी वी कांट एन्जॉय, म्हणजे सामकें एन्जॉय करूंक जायना. कॉलेज लायफ इतली स्ट्रिक्ट आसूंक जायना म्हाज्या हिसपान. बॉयज म्हणल्यार मातशे चड करून मस्ती करतात, अशी गर्ल्सांक टॅक्स बी करता आनी तेज्या खातीर आतां बायलांनी येवन बी झगडी करता. गुंडा म्हणल्यार अशें गुंडागर्दी जातात ना म्हणना, बट तेज्या खातीर मातसो कंट्रोल धरपा खातीर इतलोच आनी कांय ना. I'll speak about the road. The Miramar road is creating a lot of problem because of that. As in the interior Tonka road is getting a little more traffic, little crowdy, and because of that there's a lot of problem, because one of my friend herself, she had already injured her leg, and again she banged her car because of that traffic over there. So I would really request them if they could make the Miramar road, as soon as possible, if they could make it. Like whoever's in charge of the roads, I don't know who it is, and just look towards the traffic a bit, because it gets difficult, especially for the two-wheelers to go, because the four-wheelers, even if they bang, there's no problem, but then if two-wheelers, if they actually bang, then it's gone. मायनींग एक रिज्यूम जावंक जाय अशें दिसता म्हाका. इनडेप्थ नॉलेज ना म्हाका ताजी, सो इतलें काय इनडेप्थ सांगूं शकना, पूण म्हाका दिसता रिझम्पशन ऑफ मायनींग लिगली should start soon, because there are many mining affected people in Goa. येस फ्रेंड्स, आणि हे इतलेच आशिल्ले आयच्या ह्या एपिसोडान. तुमकां नक्की मजा आयली आसतली, पूण जर तुमकां कितें फीडबॅक बीन दिवपाक जाय जाल्यार नक्की आमकां आमच्या ह्या ईमेल आयडीचेर features@prudentmedia.in ह्या ईमेल आयडीचेर दिवपाक शकता. आणि पळयत रावात युवापंथी, पळयत रावात प्रुडंट. बाय बाय.